देवाचें उतर ह्या नियाळ मालांत सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. मनशाची एकूच आशा म्हणल्यार देवाक मेळूंक आनी ताचो सासणांक सांगात जोडूंक. एलिजा प्रवाद्याक होरेब दोंगरार खोर वाऱ्यांत भुंयकांपेंत आनी उज्यांत देव मेळूंक ना पूण शितोळ वारें मारलें तेन्ना शांत वातावरणांत ताणें देवाचो ताळो आयकलो. जेजू आपलें मिसांव कार्य पूर्ण करूंक पावतालो तेन्ना दोंगरावेल्या शांत वातावरणांत मागण्यांतल्यान बापाची खोशी वळखूंक घेवंक वेतालो. जंय शांतताय आसता थंय आमी देवाक भेटूंक शकता. जेजूच्या शिश्यांचें मन जाल्ल्या भिरांकूळ वादोळाचेर आसलें. तांचें मन शांत नासलें. असल्या वेळार उदकाचेर चलून वेतोल्ल्या जेजूक ते वळखूंक पावले नात. उदकार चलतना पेद्रूच्या काळजांत वाऱ्याची भिरांत आयली तेन्ना तो उदकांत बुडूंक लागलो. जुदेव लोक आपल्याचेच वाड्याचे आसलेले देखून ते जेजूक सोडवणदार म्हूण काळजा मोनान वळखूंक पावले नात आनी हाकाच लागून तांकां जेजूशी हाडूंक सांत पावलू कितेंच करूंक तयार आसलो. खरें म्हणल्यार देवाची वाट पळयतूच आसूंक जाय. तो आमचेशी उलयता पूण आमी ताचो ताळो आयकूंक ना म्हूण ताका मेळूंक पावना. कित्याक जायत? कित्याक आमचें मन ह्या त्या नाका आसलेल्या वस्तूंचेर गुल जाल्लें आसा. चड गरज आमी आमच्या सोयऱ्यांत येवंक आमी शांततायेन उक्त्या मोनान नितळ निर्मळ आनी मेकल्या काळजान देवाशी वेतोल्ल्या तेन्नाच आमी देवाचो ताळो आयकूंक पावतल्या. देवाक भेटतल्या आनी आमच्या काळजा मोनाचें समाधान जातलें. तर जण एकल्यान आपणाकूच विचारूंक जाय, कितें म्हाका उत्सांबळ आनी अस्वस्थ कोत्ता जायत? मागुया. मोगाळ बापा, तुज्या उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. तुमया जेजू क्रिस्ता, बापाची खोशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट. आमेन. म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसर पवित्र राव, खुशाल राव.